भुरग्या वयलें तें घर म्हाका इसुरी जालें. तुजे आवय बापायचें रावंक जायत आपल्या भुरग्या वयलें. कितले भासांनी आमी म्हज्या घरकाराक सोस मारली, पूण तो कसोच आयकूंक एक एक पावट म्हाका म्हज्या भुरग्याशी वचत दिसता, वचत ताका मेळत दिसता, पूण हांव फाटीं सरता. आनी ते सगळे घडोवन तूं म्हाका गुन्यांवकारी करता न्ही? तुका कितें दिसता म्हाका म्हज्या भुरग्याचो मोग ना म्हणून? तशी न्ही, हांव जाणा तूं तुज्या भुरग्याचो कितलो मोग करता, पूण आमच्या पुतान आमकां भायर घालूंक ना. तुवें डिसिजन कित्याक घेतलें? म्हजे गोरकांनी आवय बापायच्या जिवितांत भुरगीं जावन आसात देवाचें देणें. ती येतात आनी ती वेतात. तांकां बरी बूद दिवप, बरी तत्वां शिकोवप आनी बरें शिक्षण दिवन ती व्हडली जाली म्हणटच तांकां सुटका दिवप होच जावन आसा आवय बापायचो फायदो. कितले घरावे तुडक पळोवनात ताचो माय पाय चितू माय सोयरी गायरी मध्ये पळोवप. खाजा जाली म्हणटच घराबो घडोवंक जाय, तो मोडूंक कोणाकूच अधिकार ना. सांगता केसो हांव मानून घेतोय, पूण ह्या वेळेर आमची भुरगीं अडचणीक सांपडलेलीं आसा. ताका आमच्या मोगाची गरज आसा. म्हजी गोरकार जेन्ना घोव बायलां मदें तोटे उप्रासता तेन्ना ताणींतले फुटावे करूंक जाय. सोयरी गायली ही स्मिथ डिसिजन एडवायस दितेले, पूण डिसिजन ताचें. घराबो मोडलो जाल्यार पातळ आनी घडलो जाल्यार देवाचो आशिर्वाद अशेंच दिवं शकता. आमची कसलीच जबाबदारी ना आमच्या भुरगे सगळी. म्हजे गोरकांनी तूं आजुनूय सोदूंक ना, तिवन बरे भाशेन आयक. एके क्लासीन एक टिचर आनी भुरगीं आसलीं. त्या टिचरीन एका भुरग्याक बोर्डाचेर आपणून हाडलें आनी ताका सांगलें तुज्या जिवितांत जाचो तूं चड मोग कोत्ता ताचीं नांवां त्या बोर्डाचेर बरय म्हणून. त्या भुरग्यान सुमार 15 नांवां बरयलीं. उपरांत त्या टिचरीन त्या भुरग्याक सांगलें आतलीं थोडीं नांवां पोस जीं तुका लागीं नात पयलीं. भुरग्यान चिंतून आपले सोयऱ्यांचीं नांवां पुसलीं. परत टिचरीन सांगलें आतले आनीकूय थोडीं नांवां पूस जीं तुका सारकींच लागीं नात पयलीं. भुरग्यान आपल्या इश्टांचीं नांवां पुसलीं. परत टिचरीन सांगलें आतले आनीकूय नांवां पूस म्हणून. तेन्ना त्या भुरग्यान चिंतून आपल्या घरच्यांचीं नांवां पुसलीं. तेन्ना त्या बोर्डाचेर फकत 3 नांवां उरलीं. एक त्या भुरग्याची, ताच्या मामीची आनी डॅडीची. तेन्ना टिचरीन परत ताका सांगलें आपलें एक नांव पुस म्हणून. तेन्ना त्या भुरग्यान चिंतूंक पडलें. ताका सोदमो ना जाल्यार कितें करचें पळय तें. ताका ती 3य नांवां बराबर आसली जाय आसलीं. आनी चिंतून तूं जाणा त्या भुरग्यान कितें केलें पळय तें? कितें केलें? त्या भुरग्यान ताचे बदले आपल्याचेंच नांव पुसलें. तेन्ना टिचरीन विचारलें तुवें अशें कित्याक केलें? आनी त्या भुरग्यान जबाब दिलो आमी भुरगीं आवय बापायच्या जिवितांत देवाचें देणें. आमी येतात आनी काजार जावन वेतात. पूण सासणाच्या सासणाक एकठांय उरता ती फकत घोव आनी बाय. आनी तेन्ना आख्खे क्लासीन थाळयो मारून त्या भुरग्याक शाबासकी दिली. म्हजे गोरकांनी हे सगळे एका धाकटुल्या भुरग्याक सोदमोता जाल्यार आमकां कित्याक सोदमोना? एकदम बरें आसा. तूं कसो आसा? मुंजान खबर कितें मुंजान कितें बरेंपण तुमगे चिंतून म्हाका राती न्हीद पडना. अरे तुमगे घर आसून तें घरा आमी रावताय आनी तुमी आमच्या भाड्या घरान रावताय. एश कोणी चिंतून न्हीद पडा. पांय पासय नाल्यार तुमी सगळी येवपा तें कुटीत येयला मागीर. व्हडलें कांयच ना तें. तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. मार मुडा टेन्शन घेवपाक गरज ना म्हणून कित्याक तुजी काळीज व्हडली आहा. तुवें पयलीं भुरग्यां पासत केली आतां तूं सजरे पासत करूंक मोदोचोय. बायको तुका सांगलेलो मातशी इल्लो टायम दिवून. कितलो टायम दिवपाचो रे? आनी तू सांगताना तांकां रोखडीच भायर घालून आजूय तुवें घालूंक ना. तें घाता हे 2 दिसां भितर घाता आनी रोखडें घर एमटी कोता आनी तूं घरा येता रिक्षार घेवन येता. म्हाका दिसता आमी तुका सांगलें तें ब्रादराक रेकात धाड. थिंगा गेलो हांव. हय सांगिल्लें ताका तो येत आतां येतो तो कोणाक गेलो मागणी करपाक आनी मागीर येत म्हणून सांग. चल अरे तूं वयतलो जाल्यार काय सगळें सारकें जातलें. ओके सर तूं मोटरे बाबा जायना रे टेन्शन आलो म्हणजे जायना न्हू. हिचो डायबिटीज आला आतां वयर सकयल जाता सारकी जायना सारकी. कांय चिंतपाची गरज ना. सगळें सारकें जातलें. कितें सारकें जातलें? आनी कितलो तीन पासून आमी ह्या भाड्याच्या गाडयेन रावपाचें? म्हजी गोरकांनी मनशाच्या जिवितांत जायतें घडटा. आतां तांच्या जिवितांत कितें कितें घडप ना तें तुका खबर आसली. पूण अशें घडटलें म्हणून तुका खबर आसली. पूण देव आदींच करून जाणा आसलो. देखून हो सगळो हुस्को आमी घेवन बसयल्ले परत आमचो हुस्को देवाच्या हातांत घालता तीच जावन आसा बरें. हे बरो दीस दिवं. तुका कसो आसा? एकदम बरो आसा.
तुझे गोरकांचे आणि मोचीपेट हॉस्पिटलांत झाले ऐकलेले तुम्ही नव्या घरात शिफ्ट झाले कशी आसा तुमची भुरगी त्या दिसाक हॉस्पिटलांत म्हज्या भुरग्याची मागणी केलेली त्याच दिसा म्हजी भुरगी समाधान जाली आणि हे तू म्हाका आयज सांगता हांव तुजो बऱ्या पडिना पूण जायतीं जाणां आसा जी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडटात पूण उपरांत कितें घडलां हाची म्हायती आमकां दिना देवान आमचे मागणे आयकलेले पासून आमकां देवाक हारगां दिवची आसता हांव सांगत तुका कितें सांगता नव्या घरांत भितर स्वताच आमची एक भुरगी आयज खूद आमची भुरगीं आमच्या फुडें आवड म्हजो गोरकारी किंवा म्हजो व्हडलो पूत आनी सून किंवा आनी म्हजो धाकटो पूत खंय आसा ती खबर देवाची बिरात आमकां आसा पूण आमकां मागणेची गरज आसा तू कितें म्हणटा रोजगार हांव इतलें म्हणटो म्हज्या गोरकारीक तुज्या मागण्याचेर वार्त आसा आनी म्हाका देवाक व्हेरी गुड इट्स ऑल अबाउट फेथ यू सी तुमचो भावार्थ कितलो आसा तो मॅसेज आसा कळूंक ना पूण म्हज्या भावार्थान म्हाका सांगलें कोमात आसलेले तुज्या पुताक आनी सुनेक मागण्याची गरज आसा आनी हांवें तांचेर मागणें केलें आयकलेलें तुमी एका मागण्याच्या जोम्यात वचून गोवायकी दिल्या म्हणून पूण तुमच्या पुतान आनी सुनेन आपल्या नव्या जिविता पासून अजुनूय गोवायकी दिवंक ना आनी तेच पासून आमकां आपूण धाडलें म्हाका सांग तूं म्हज्या पुताक आनी सुनेक मेळोवन ताका थोडी देवाची वळख दिली त्या घरा मेले तुफान प्रसरले आसा ते पयस जालें हे नाका देवाच्या उतरांनी आमकां मेवता जायत्या जाग्याचेर जेजू अशें म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केला तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेवला आनी कांयचूय तुमच्या भावार्था वरवीं तुमकांय मेवतलें जीव दिल्यार ताच्या बरो सोडलो मोगडा दुसऱ्याचे पाप तो कपड्याचेर घेवपी सोदूंक गेल्यार चडशे बेवशे ना हांवेंनूय तें ताणें तें केलां अशें म्हणून फुड्यावली पळयता कितलीं जाणां निरपराधी आसून अपराधी जाता त्या मनशा खातीर दोत्यावल्या राणा येरोपाच्या गांवांत हेनरी सुसो नांवाचो येवपाकूच मनीस येता मागणे कोत्ताना सोदांचे जीव लागीं तुजे भाशेन आपल्या जावजर म्हणटालो जिविताचे पळोवन ताच्या गांवचो लोक रेस्पेद दिवून मारान लेखतालो आमची एका दिसा चिंती नासतना नवे फोलीचेर काळो दाग पडलो एक सोबीत वस्तोरी चलपल्या भुरग्याक घेवता कशी येता आपल्याच्या दारान वस्तोरीक पळयतूच तो बागेत फुडें सारकोचो जाता तुज्या पातकाचे फळ तुकाच दवर अशें म्हणून भुरग्याक धरून ती खंयची धांवता भुरग्याक आनी वस्तोरीक पळयतकूच त्या बागेत ताची शेजारी ताका दुबावता एका शिणा भितर त्या बागी वताचो आबरू आनी मानू भुरग्याचो भुरग्याक घेवन दोळ्या धुकानी भरून व्हडल्या ताणेचेर मारलो मुलो हे मनशे पातोंक रुय जेजू कितें हांव करूं दिबेर रावून तो मागूंक लागलो हांवें केलां तशें तूंय आतां कर मागण्याक ताच्या जेजून सबाब दिलो काळजांतलें दूख काळजांतूच दवरून
जेजूचेर पातून भुरग्याक तो वाडवयता बायल्यार बागी वती तो ल्हान बागी अशें म्हणून गांवचो लोक ताका किळटा थोडी वर्सां सोरोन भितर घुस हांव कितेंच वस्तू भितर परत येता बोवाळ करून लोकांक एकठांवून आपली काणी होशी सांगून दिता हांव ती वस्तोरी कुरडीचो धंदो करी वायट वेळेर भुरगो म्हाका जल्मलो कितें करचें वखदा त्या वेळार बायगा भुरग्याक हांवें बुरश्याची सोडलो तो बागी वत मनीस भुरग्याक सांबाळटलो वो बरो मासो हांवें काळजान मारगिलो ते पातोक ताचेरूय हांवूच व्हडली पातकीन अशें सांगून तिणें कुटावलो पडलो आपल्या पातोक नासतना ते वस्तूरेक लागून लोकां मुखार गुन्यांवकारी जालो सोंपले गोंतोगोस वस्तूरेक सांगतोगोस गेल्लो बारको वता ताका मेळ्ळो ते गोंयचे उदेशी जेजूच्या कश्टाचो गोरेपणी म्हूण भोवताणी गेल्लो सुस्तेराक चोयत रावता हे जेजून दाखयला वचो देख सगळ्यांक आमकां व्हडलो गुन्यांव नासतना गुन्यांवकारी जाल्यार देव तुज्या सांगाताक आसतलो कितें करचें काय सोजून म्हाका सोजून हांवें कितें केलां तें सारकें केलां सांग म्हज्या मांयक पायक हांवें खूश केलें म्हज्या भावाचेर हात केलो फकत तो म्हजो घोराबो सांबाळचे खातीर फकत तो म्हजो घोराबो सांबाळचे खातीर राहील म्हाका माफ मग तूं अशें ना तो पोचारी तुका दिवंक तूं कितें म्हणटा कुस्ताच्या दुखाच्या वेळार तुजो भरकार तुका सांगात दिवचो ना जाल्यार तुका सांगात कोण दितलो राहील तू कितलो घाळे म्हजी सवय पूण म्हजी न्ही तुका कसलीच सूट दिवंक पडना पूण आयज तुका हांव एक गूढ सांगूंक सोदता सोंसपता तूं म्हाका माफी दितलो कसलो तुका सगळो उगडास आयला म्हणून ती तुका खबर आसली म्हाका सगळी खबर आसा पूण हांव चिंतालो तूं अशें कित्याक वागता काय म्हणून आनी थंयसर म्हाका सारकी खात्री पडली तेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस इन्स्पेक्टरान म्हाका पिके वयर सगळी म्हायती दिली आनी हांव हेवूय जाणा पिके जेलींत रावत आयला म्हणून जाल्यार तुवें तुज्या भावाचें कित्याक आयकूंक ना तुजी मांयक घरांतली बाय कित्याक घातली तो जाणासलो तूं कसल्या तुफानांतल्यान पासार जाताले पळय ते आनी तांकां सांगत देव त्या तुफानान हांव तुका कशें सोडटलो आसलो पळय कितें जालें तें जालें तूं सगळें विसर थोडे दीस अशेंच चल सगळें सारकें जातलें आनी सगळें देव करतलो जेन्ना तूं तुजेर पातेबाचें सोडून देवाच्या हातान सोडटा तेन्ना देव सगळ्या कामाक बरें करता तूं कोण आमी तुका वळखूंक ना तुमी म्हाका वळखूं नाका पूण तुमची मामी डॅडी म्हाका बेस बरो वळखता म्हजें नांव ब्रदर जॉय आयज तुमच्या मामी डॅडीच्या भावार्थाक आनी तांच्या मागणेक लागून तुमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळां पूण तुमची आजुनूय गोवायकी जावं कसली गोवायकी एक्सिडेंटाक सांपडून तुमी 3 म्हयने कोमात आसा एके परी मरणांतली तुमी सारवार जाले एक तुमकां नवें जिवीत आनी ते नव्या जिविता पासून देवाक वाखाणप सोबी माजार देवाची तुस्त करप आतांच म्हणटात गोवायकी टेस्टमेंट जे तुमचे सोबे कितें घडलां ते अनभावर्तेने आयकतूच तांचोय भावार्थ वाडटा देवाची आनी गोवायकी आमी खंय दिलो कोण आमकां स्ट्रेट दितलो दादा म्हाका एक सांग कुर्पेचेर रेस्टॉरंट म्हणून आसा तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता जेन्ना ब्रदर जेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालो न्हय तेन्ना एका रेस्टॉरंटान भितर सरलो थंय सगळी शांती वेगवेगळे डिशेस आनी तो आवाज आजुनूय म्हज्या कानाचेर सादवता जेवणाक आपयल्या ते सुभागी तुमचो वेळ आजुनूय पावंक ना देखून हांव तुमकां परत धाडटा रायन तू काय दिसलेले म्हाकाय न्हूचे आणि हे संपूर्ण म्हाकाय पळय एक्झॅक्टली सेम ओ माय गॉड तुम्ही देवाचो ताळो आयकलो आनी देवूय जाल्यार कोमात आसतना देवान तुमकां विचून काडल्यात आनी परत धाडल्यात खरेंच हे तुमकां नवें जिवीत भियेनाका देव तुमच्या सांगाताक आसा जे तुफानांतल्यान तुमी वेतात त्या तुफानांतल्यान देव तुमकां वाटूय करतलो तुमची आख्खी फामील म्हज्या मागण्यात आसा जेजूक तुमचो स्वामी आनी दोनी करूंक केन्नाच विसरूंक वेता हांव तुका काम करता एक्सक्यूज मी नमस्कार सर
तुका कोण या कितें जालें समीरा म्हाका थोड्या पयशांची गरज आसा कितले पैसे 50,000 पण इतले सगळे पैसे समीरा तुझ्या घरकारान तुझ्या सासूबाईन रायनाचो वांटो म्हणून तुझ्या लागीं भेट दिलेली आसा तुका सांगला तेच कर डार्लिंग तू उतर्या तू हांगा कितें करता फोन करून सांगलासो शिट तुझा माझा मोबाईल दी बघूया आता तुझ्या घरकाराक सांग तुझा मोबाईल जमनीर पडून फुटलो देखून नवो आयफोन हाडूंक लायला दॅट्स इट Ponas azar burgandi tale jobta
मनशाचे फोडीचेर मनीस कामाक वता नदर धरून जाती कातीचेर बेपरवाक वता जिवीत दिल्ल्या देवा उतराचेर मागीर कोण मागणें वता वायटेचो जिविताचेर रोगडोच विस्वास दवरता मनशाचे फोडीचेर मनीस कामाक वता नदर धरून जाती कातीचेर बेपरवाक वता जिवीत दिल्ल्या देवा उतराचेर मागीर कोण मागणें वता वायटेचो जिविताचेर मनशाचेर न्हय पडपाक येवंक जाय आमी जियेल्या देवाचेर समीरा तुका हांवें एक सरप्राईज दवरला आसा ह्या मनशाक वळखता ना हांव ताका वळखना आनी तुवें म्हाका हांव कित्याक आपयना बारीकसाणेन पळय समीरा फामाद इंडस्ट्रियलिस्ट तो विल्बर रिचर्डसन वॉज हर डॅडी हांव जाणा तुजे जायते प्रश्न आसात नायस ते सुटावे जाता वय तो मारूंक ना हांवें ताका जिवा दवरला हांवें म्हजो एक एम्प्लॉई म्हजे सगळे सिक्रेट जाणा म्हाका डबल क्रॉस करतालो म्हजे बूट व्हरून डॅडीक सांगता ते आनी डॅडीन सगळी प्रॉपर्टी चॅरिटीक दान केली आमचे घर विकले देखून हांवें ते एम्प्लॉयाकूच शिवेशी मारून लासून गवर केलो आनी प्रूफ अशें सोडले की मेला तो विल्बर रिचर्डसन बापू असले बापूय असतात आगो खरो बापूय तो तुजो सासूबाई एक बापूय तो जो खुद आपली ग्रेचकाय एक सारखे माटे करून आपल्या भुरग्याक वाटता तो आणि एकल्याच पुताक रस्त्यार घालूंक चिंतले हांवेंय हार मारूंक ना आयज हांवें ताका असले इंजेक्शन आनी टॅबलेट दिवन पिसो केला ती फाल्यां म्हज्यान कोर्टान प्रूफ करूंक जाता की तो मेंटली इल आसलो आनी ताणें आपली सगळी ग्रेचकाय वगडायली सजा कोण दितलो म्हाका सजा हांव दितलो मिस्टर ऑस्कर जॅक्सन तू कोण Pierre Nelson from Trent Branch and this is my identity. अरे पूण तू हांगा कसो पावलो सांगता जेन्ना तो मनीस आमच्या घरा आयलो तेन्ना म्हाका जो दुबाव केलो हांवें ताचो पावो केलो आनी म्हाका जागेची खबर मेळ्ळी हांगा तुमी गडबड चलता म्हणून पुलीस मॅनेजराक फोन केलो आनी असली सगळी म्हायती दिली त्या उपरांत ह्या स्टोर रुमाच्या इंचार्जाक मेळून हांव भितर रिपोर्ट रावलो तुझे सगळे कन्फेशन मोबायलार रिकॉर्ड आसा तू कारीक सुटताला आणि तू तुझ्या बापायक पिसो करून कोर्टान उबो करून चिंततालो आता कांय वर्सां तू जेलीन राव आनी तू पिसो जावन भायर सर पिसो न्हय हांव शाणो हांव शाणो पूण समीरा तू म्हाका मोगाक पिसो कुसळो वता सो मिस्टर पिके तुझ्या दीस बोलले यू आर अंडर अरेस्ट Sona, Coriponi, Goya, Zaide, Suda, Rosa.
Gawan Trinity चित्तालो हांव इस्कोला म्हज्या वाड्यान म्हाका सगळे वळखताले हांव हुशार म्हणून ल्हान उस्ता टिचरीची शाबासकी मेवताली हांव हुशार आसलोलो शिकपाक गोरीबकायेक लागून शिकोवप पुरें जावंक ना टॅलंट भरपूर दिलोलो देवा कालपान काम करून आवडो वाचलो म्हजो तसोच म्हज्या बायचो सेल्फ एक्झिक्युटीव गोंयांत वर गेलो पियेर तशेंच वेन कंपनीचो गांवान वानेक प्लेचो निवेले खेळनाचो टॅलंट लोकांनी पयलो पयलोच 1991 ह्या वर्सा म्हाका चान्स पडलो प्रोफेशनल मार्काचो आदी गोमंत विद्यानिकेतनान नाचल्या मुडो तूं प्रोफेशनल जालो त्या उपरांत हांवें फाटीं पावल मारूंक ना पालकार भरपूर वावर केलो म्हज्या घरांत कोणेच तेंको दिवंक ना पूण मायन म्हजे तेंको दिलो व्हडल्या
देवाचे सूट पासून चोरून म्हाका दिवून तियात्राक धाडलो बाय म्हजो बोवाळ मारी गालफाक बाम करीना हांगासर तियात्र नाचता तियात्राच्या कुस्ता गालफाक बोलो तसोच लंडन आयलो म्हजी कातारां बोरची कोणूच आयकोन आसली संवसारी गिन्यानाचेर आसली आतां सगळीं म्हजी कातारां आयकोन बसता देवाची शिकोण आसा म्हणटा तुमी आयज पालकार म्हाका 25 वर्सां भोगता देवाक हांव आर्गां दिता पालकार रावन सदांच बरी मेसेज दिल्या दुसऱ्याक दाखोवंक ना मोटा म्हज्या वावराची हांव तोखणाय करिना लोक सांगता ते तुमकां सांगता पालकार खालतिकायेचो वावर करून म्हजो घोराबो सांबाळटा पाक मेवलो म्हूण म्हाका आयज संवसार भर फेम आनी नेम मेवला म्हाका कांतारान सांगत आयला पाको देवान दिलो मेळो करिनाका पालकाचेर बरो वावर आमी करूं येता देवान बरो टॅलंट दिला तुका बऱ्या वावराचो सदांच बरो फळ मेळटा दिसता म्हज्या विसरो नाका आयज ताळ्याक सदांच वाकाणलो म्हणून तुमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें करूं तुमचे ताळे आयज पालकाचेर म्हाका 25 वर्सां बसता आनी एक आवडो आसलो एक तियात्र तुमचे मुखार दवरून आनी देवाच्या आदारान हो तियात्र हांवें तुमच्या मुखार दवरलो हांव सदांच एक बिलीव करता टीम वर्क म्हजी आखीच टीम म्हजे कलाकार म्हजे सिंगर्स म्हजे कॉमेडियन्स म्हजे म्युजिशियन्स आनी सगळ्यांनी म्हाका तेंको दिल्लो देखून हो आयज तियात्र हांव पालकार उबो करूंक पावलो हांव खेरीत तोणी स्पेशल वे थँक्स करता सर रसवन साका पालकाचेर तो टॉप मोस्ट डायरेक्टर म्हणून वावुरता हांव ताचो एक मामुली कलाकार पूण आयज तो खूद एक कलाकार जावन म्हज्या तियात्रांत भाग घेता हे ताचे खालतिकायेक हांव ताका शाबासकी दिता देव बरें करूं तुमच्या ताळ्या पासत आनी तुमच्या मोगा पासत देव बरें करूं आयज कितलो शिकता म्हाका तांचो हुस्को जाता वचून ताका मेळ्ळो दिसता बेदा काय सगळे सारखे जाते सगळे सारखे जाते तुझके बाकी कसलीच गरज ना कसलीच गरज आम्ही चुकले आमची चूक झाली दोळ्याने दिसना खूप दोष झालो कानाने ऐकून बरी वागलो आणि चुकलो बाबी तुका माफ करा हांव चुकली अजूनही म्हजी चुकीक मोगसणे ना म्हणून पूण कोण सर म्हाका माफ करा ना कोणेच माफी मागपाची गरज ना जे कितें घडलां तें बदलूंक जायना पूण हकाताच्या आनी त्रासाच्या वेळार तुमी एकठांय रावन जोयत वेले वचचा वचचा काजाराचो खरो ओट खेडी हे जालो आसा तुजी गिरेस्काय जी तूं म्हाका दवरूंक आयलो पळय तुजी गिरेस्काय ताका म्हाका तुमी धोकाय जाय जेन्ना भुरगो वायट रस्त्यार चलता तेन्ना बापूय तांचेर बोडी मारता पूण ते स्वताचे बोडयेर आमकां स्वताचो रस्तो दाखयला पूण खोत आसा ती खिकाराची पूण ती वयर खाला जावपाची गरज ना खेडी हांव ताका सोदून हाडटलो आनी सजमायतलो ना गरज ना कोणेच ताका सोदूंक वचपाची लुकाचे सुवार्त मनान 15व्या वरान आमकां जेजूचे 3 ओपारी मेळटा सांडलोलो नाणो सांडलोलो मेंढरो आनी सांडलोलो पूत सांडलोलो नाणो सोदच्या पासत त्यो वस्तोरी दीस रात संस्पोता सांडलोलो मेंढरो सोदच्या पासत तो गवळी
णव आनीक णव मेंढऱ्याक सोडून ताका सोदूंक येता पूण सांडलेल्या पुताक सोदून तो बापूय वचना कित्याक जाणाय कित्याक मनशान देवान चिंतूंक आपली चूक ओळखून घेवन गिन्यान दिला त्या गिन्यान त्या मेंढऱ्याक आनी त्या नाण्यांक दिवंक ना देखून आपली चूक ओळखून समाधान जातून परतता तो बरो वचून आसलेल्या बरी जिवन आपलें जीत ओगडायता हें चड गरजेचें पिशांच्या घरात नाका एका पिशाने आमचे घर चालवले आणि तू आला आला ताका धांवण्या नाका एक पुरी एक दीस तुझ्या घरात एक पिसो घुसलो तेन्नाय तू चुकलो आणि आयजूय तू चुकताय तेन्ना तुझ्या घरात घुसलो तो पिसो जावन आसलो एक दोंगी पूण आयज आमच्या घरात आयला तो पिशाच्या रुपान म्हजो पूत आनी तुजो भाव आमचो खिगन मामी आनी डॅडी म्हाका माफ करा तुमचे राड हांवें पातक केले देखून म्हजे गिरेस्तकायचो वांटो घेवन हांवें म्हज्या इश्टा सांगाताक मोसा मारली केन्ना घेवंक शिकलो चेडवा घेवन पावलो शेकिलाच्या जातून सगळीं म्हाका सोडून गेली खाणा जोडाका पालिशे जालो बरोसो नासलेल्या परी जावन म्हजो जीव दिवंक गेलो तेन्ना म्हाका म्हज्या बापाच्या मोगाचो उगडास आयलो समाधान येवन हांवें निचो केलो म्हज्या चुकीचे निमणे बोगसपणे मागतलो म्हणून मामी आनी डॅडी म्हाका आम्ही तुला बक्षी तुझी बरी केली बाबा बरी केली आम्ही असं तुझी मामी डॅडी तुझं सांभाळ तर ती माझं पूत सांगलं पण आयज तू आमकां परत हेच ते हांव तुका सांगतालो पळय तें जेन्ना तुजें पूत सांडटा तेन्ना ती वस्त जे कोणाक मेवता तो दुसरी मनीस आपल्याक जंय तशी विचार करता पूण तो ताचो धनी न्हय तेच परी आमचो धनी जावन आसा देव आमी जायते फावटी आमचे जिविताक सांडटात तेन्ना सोयतान आमकां उजार करता पूण थोडे आसतना तो आमचो धनी न्हय आमचो धनी जावन आसा देव आयज ह्या गोराब्याक देवाचे उजवणे प्रमाणे तारण मेवले देव आमचो इतलो मोग करता जाल्यार ताणें तितले त्रासान कित्याक घातले म्हज्या पुता जशें परी बागार कोणीतले काडटना ते काळो कीट कोळसो आसता पूण एक फावटी ताची तपासणी जाले म्हणटच ते शायन जाता पोट जोडप लागता तेच परी देव मनशाक उजार करतना करता जशें परी एका दाकाच्या मोड्याक तेका दाखू द्राक्षां जावचे पासत प्रुनी करतात म्हणजे ताचे कांदे कातरतात तेच परी देव आमकां उजार करतना तो सिस्टम उजार करता सजमलो डॅडी देवाची सेवा करून आमी देवाक वेचिना पूण देव आमकां वेचता आनी आमची सारकी तपासणी जाता डॅडी त्या स्वप्नाचो खरो ओठ आयज हांव सजमलो डॅडी म्हज्या पुता आयज आमच्या गोराब्याक देवाचें आमंत्रण आसलें देखून देवान हो म्हजो गोराबो भांगारा परी पोरीच केला पोरजोडीत केला जेजू जावन आसा आमचो सोवी आनी आमचो धनी अशें आमी मागून घेतला आनी ताची खोशेक आमी सदांच वाडो दिला जेजून सगल्यांक आमकां आपले राजवडकेक आमंत्रण दिला पूण थोडी आमचे मदली बिजी आसात संवसारांतले तेवे एकठांय करून जेजूच्या नांवाची कोणूच मनीस सारो ना देवान तुमकांय आमंत्रण दिला तुमचे जागे रिजर्व करून दवरल्यार देखून वचात मोगान वचात आनी स्विकार करात ताचें आमंत्रण